Sacramentum Raloya Mogacha Jesus Sacramentum Raloya Mogacha Jesus Ulbayamchi Karza Tujas Moga Bogum Kami Tuka Sasna Sasna Ulbayamchi Karza Tujas Moga Bogum Kami Tuka Sasna Sasna Mucha soiba Ailolia Devasha Puta Mucha soiba Ailolia Devasha Puta Bosoyanga Tuja Jemna Mesa Saucha Avi Kori Devashi Burgi Soyanga Tuja Jevna Mesa Saucha Kami Kori Devashi Burgi जेजू बऱ्या गवण्या हे सकाळी तुझे शी येवंक तुवें आमकां फावो केलें खरो जिवो देव ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसा म्हूण आमी सत मानता आनी ह्या वेळार तुजें आसणें आमचे मदें आसा म्हूण मानून घेवन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन आमची मान खोल बागावन तुका दुनिया आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता जेजू बऱ्या गवळ्या हे सकाळी तुका आर्गां दिनवास दिवंक आमकां मोठ्ठें कारण तुवें दिलाय
हाबेमुस पापम आमकां नवो पाप साहेब फावो जाला. हे सकाळी तुज्या पांयाशी येवन तुजी आमी वाखाणणी करता. तुका दिनवासता हांव, तुका मोहिमा दिता. कित्याक तुज्या काळजा सारके गुवळी तूं आमकां दीत रावताय. हीच वाखाणणी आमच्या तोंडार हाडून आमी गीत करुया E13. देवाक वाखाणणी कित्याक तो आमकां आपल्या आसऱ्या खाल सदांच राखून दवरता. पवित्र त्रित्वेक वाखाणणी आमकां नवो पाप साहेब दिला. ही वाखाणणी ताका दिता आसतना नव्या विचून काडलेल्या पाप साहेबाक फावो तितली कृपा, गोठाय, बळ, एकवटाचो शांतीचो दूत तो जावं. वाखाणी देवा बाबा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्रात्म्या, रोजदाराक मागा आपणायली ताची भुरगीं, वाखाणू ताका सदां, तारोकाक उंदोवन सोडून मी बाबोय ताची, ताची नुस्ते विश्वास, मोगाच्या आत्म्याक पोंदून काळजाच्या धुळो पावण्या, काळजाचे मानो देवाक वाखाणणी, दिनवास, मोहिमा आमी दीत रावूंक गरज. ह्या वेळार तुजें तोंड उगड, तुजी जीब सोडय आनी देवाक आर्गां दिनवास दी. आमच्या नव्या पाप साहेबा पासत तुजी मागणी देवाक उबार. for our community and for the whole world. Lord Jesus, I thank you for all your grace that you have bestowed upon us and on the whole world. Bless our home, be guide us safely, prayerfully and spiritually in this world. Amen. Tuzo mógł zasnąć topaco sorbe spora, tudzie atacie ludznych zanunaka. सर्गीच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता दिन वाचता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून आनी कृपा तुवें आमकां दिली देखून ह्या तुज्या पांयाशी येवंक. तेच भाशेन सर्गीच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता दिन वाचता वाखाणटा आमच्या नव्या पाप साहेबाक पासत. ताका तूं पवित्र रत्नाच्या देण्यानी बोर आनी तें खुर्ची तेका मेवले ती बरे भाशेन सांबाळूंक आख्या संवसाराक बरे भाशेन सांबाळ करूंक आनी सदां काल ताका बरी बोळ कृपा आनी बरें मन सगळ्या संवसाराचेर
बरे भाशेन चलोवपाक ताचे राज ताका जेजूची कृपा आनी बोल फाव कर म्हूण तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. तुझो मोग सासनांत पाचो सोर्वेस परा, तुझ्या हाताची रोचणीक सांडू नाका. Tuzo mógł zasnąć paco sorves pola, Tudziata ci różnych zanunaka. आमचो नवो पाप साहेब पोप लिओ द 14th, लिओ 14वो, a humble beginning and of a global journey. Robert Francis Prevost was born in 1955 to a middle-class family in Chicago. A mathematics major at Villanova University, Prevost initially pursued a secular path before discerning a vocation to the priesthood. He joined the Order of St. Augustine, a religious community rooted in the teachings of the 5th century theologian St. Augustine of Hippo, known for his commitment to poverty, service and evangelization. Ordained a priest in 1982, Prevost's early ministry was shaped by his missionary work in Peru, where he served as a teacher, a parish priest, and later as Bishop of Chiclayo from 2014 to 2020.
his deep ties to Latin America, including Peruvian citizenship, have positioned him as a bridge between the global North and South. Prevost's career took a significant turn when Pope Francis appointed him to the Vatican in 2023 as prefect of the Dicastery for Bishops, a powerful role overseeing the selection of bishops worldwide. His leadership in this position, including the groundbreaking inclusion of 3 women in the voting bloc for bishop nominations, signaled his alignment with Francis's progressive reforms. Elevated to cardinal in 2023, Prevost emerged as a compromise candidate in 2025 conclave, balancing pastoral sensitivity with administrative experience. The significance of the name Leo, by choosing the name of Leo XIV, Prevost aligns himself with the storied papal tradition. The name Leo, meaning lion in Latin, has been borne by 13 previous popes, each leaving a distinct mark on the Church. The most notable among them, Pope Leo XIII, from 1878 to 1903, is remembered for his encyclical Rerum Novarum, which laid the foundation for modern Catholic social teaching by addressing workers' rights and the challenges of industrialization. Leo XIII's emphasis on social justice and engagement with modernity resonates with the priorities of Pope Francis, suggesting that Leo XIV may continue his legacy. The first Pope Leo, Saint Leo the Great, in 440 to 461, strengthened papal authority and defended orthodoxy against heresy, while also famously persuading Attila the Hun to spare Rome. Vatican analysts, including Natalia Imperatori Lee of Manhattan University, suggest that Prevost's choice of name signals a commitment to social justice, doctrinal clarity, and strong leadership in the times of crisis. Zomuk zasnępnok bardzo sorve spora, tudzia taci różnych zanunaka. Zomuk zasnępnok bardzo sorve spora, tudzia taci różnych zanunaka. Para pliso babanya Tikalong konong syokna Amya sotan tinandolya Tika
मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका तुझो मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका थोडो म्हणल्यार यावी वर्दो थोडो जेजू देवाचो थोडो पेद्रू गवळी पयलो थोडो पागी वता बाबचो तुजो मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका तुजो मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका तुजो मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका तुजो मोग सासनान तोखपाचो सर्वेस्परा तुझ्या हाताची उसनीक सांडू नाका बापा तुजे पोरजेचेर तुझे दोयाळ दिश्ट घालून नवो गवळी तुवें आमकां फावो केलाय ह्या नव्या गवळ्या पासत आमी तुजे लागीं उपकार मागता ह्या नव्या गवळ्याक मेळ्ळ्या ती कोदेल न्हय तो खुरीस ह्या नव्या गवळ्याक मेळ्ळ्या ती पदवी न्हय ती जबाबदारी तुजो खुरीस उबारूंक आनी तुजी जबाबदारी फुडें व्हरूंक आनी हो संवसार नवो करूंक हो संवसार जो वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बुडलेलो आसा एन्टेंगल्ड इन क्रायसिस वेरियस क्रायसिस ख्रिस्ती भावार्थान ताका नवें रूप दिवंक ह्या सगळ्या अडचण्यांतली एका तारवा भाशेन फुडें व्हरूंक ह्या पाप साहेबाच्या भुजार जो खुरीस तुवें दिलाय ह्या पाप साहेबाच्या खांदार जबाबदारी तुवें घाल्याय ती फुडें व्हरूंक ताका कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता तुजे विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना तुजे विरेत नव्या पाप साहेबाच्यान कांयच करूंक जायना तुज्या आदारा विरेत तुज्या मार्गदर्शना विरेत खंयच्याच गवळ्याच्यान आपले परजेक फुडें व्हरूंक जायना ह्या संवसाराची आयच्या काळार कितल्यो चॅलेंजीस आसात ही आव्हानां तुज्याच आधारान तांचो फुडो करूंक ह्या आमच्या पाप साहेबाक तुजें बळ दी तुजो पवित्र आत्मो ताचेर पाठय दोनया तुझ्या उदारपणान दुनिया तुवें आमकां नवो गवळी बाप दिलाय तुझ्याच काळजा सारको
आमकां तुजे पोरशेक फावो करपा ताच्या मार्गदर्शनान आमी फुडें व्हरूं ताचे सवें आमी एकवटान थीर रावूं आमची एक क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण आमी बरे भाशेन घेवूं आनी ती समजूं तुजे पोरशेक बळ दी समाजान नीत शांती पाकारूं ह्या वेळार दुनिया तुजे मुखार आमी दवरता आमचे देश इंडिया आनी पाकिस्तान एकामेकाचेर घुरी घालून एकामेकाचेर बॉम्ब घालून रॉकेटां सोडून कांयच हासील जावपाचें ना हे समजूंक आमकां तुजी जाणवाय दी हें झूज थांबय मोगान शांतीन जिवंक तूं आमकां फावो कर झगडी करूंक आनी निसंटन करूंक सोदतल्यांची मनां बदल तूं तांचो गवळी जा तूं तांकां तुजें मार्गदर्शन दी स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा सुनी तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ रहे डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा
तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देवाचेर तुमकां कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आनी देवाक आर्गां दिनवास कित्याक आमकां नवो गवळी फावो जालो. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता स्टेफनी वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक. दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिनवासून मायरन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी समीर शेरीगरा आपल्या जल्माच्या दिसाक. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून आमची फिरगोज सदांच दुसऱ्यांक देख दितली परजोडीत फिरगोज जावंक आमी मागुया. आयच्या दिसाक भावार्थाची दिवटी पेटयता. रेजिना मुंदी, पर्ल मास्करेनस आनी फामील, बिहायंड NSD, रायनल कार्वालो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया. करीत भाशेन मागुया आमच्या भारत देशामध्ये आनी पाकिस्तानामध्ये शांती आसूं. हें झूज फुडें वचूं ना जावंक पूण शांतीन आमी एकामेका बरोबर जिवंक कृपा आनी बळ आमच्या वडिलांक फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत वेळा वेळार काळा काळार आमकां गरजेचें तें सगलें दिता. तरी आसतना जायते पावटी तें मानून घेवंक आनी तें समजून घेवंक आमी चुकले. हांव देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाच्या काकलोतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योंक सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सोम्या जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उटोशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या सिसांक बेंकडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुसल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांत चीट दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे भोंवती स्वर्गावेलो एक उजवाड परजळ्ळो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवेश कोत्ताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकल्लो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना.
सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसोनूय ताका कांयच दिसो नासले. ते पासत दामास्का पर्यान तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसले आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियस तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणे कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अननियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ऑन बावार्थ्यां तशें राजा मुखार आनी इज्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत कोत्तलो. तेन्ना अननियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेच सावलूचेर आपले हात धरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका पत्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडला ते जेजून म्हाका धाडला. थंयचेच थंय सावलूच्या दोळ्यांतली कवळां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत सिसां बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वोय परजानो यावेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर खुशी, दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव तांचे सवें रावता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवामध्ये वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासनाचें जिवीत आसा. ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवन करतलो. कित्याक
म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावान शिकयतना देवस्थानांत म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त. Habemus papam. ही उतरां आमी काल आयकली तेन्ना आख्खो संवसारभर मोठी खुशालकाय जाली. सगळे तरेचो लोक, न्हयच फकत क्रिस्ती धर्माचे, पूण दुसरे जायते वर्ल्ड लिडर्स, जायते वेगवेगळ्या धर्माचे वांगडी, सगळ्यांची नदर आसली कोण पापसाहेब जाता. भाव भयणीनो, जरूय जे पयलीं कंटेंडर्स म्हूण दाखयल्ले, जांची नांवां फ्लॅश जातालीं, तातूंतले कोणूच पापसाहेब जावंक ना. कोणें खबर करूंक ना तसलो पापसाहेब जालो. देवान वेंचून काडलेलो म्हूण ताका आमी मानून घेवंक आमकां सगल्यांक, भोव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक हो एक उलो. आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता सावलू आसलो तो पावलू जाता. सावलू पवित्र सभेक धुमाळो दिवपी, हो भावार्थ जेजूचो आनी जेजूची खबर जी परगडटात आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात, ही आज्ञा घेवन हे आपोस्तल जे भायर सरलेले आनी तांच्या उतरां वरवीं, तांच्या करण्यां वरवीं तांणी सगळ्याक जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवींचो भरवसो आसा जिविताचो, तो सगळ्यांक वांटलेलो आनी देखून जायतो लोक येतालो. असल्या वेळार सावलू मुखेल याज्ञिकांची परवानगी घेवन असल्या सगळ्यांक जे कोण जेजूच्या नांवान दुसऱ्यांक शिकयतात व दुसऱ्यांक भरवसो दितात, वो एक नवो धर्म चालू करतात, तांकां बणकण फावो करूंक, तांकां धुमाळो फावो करूंक मुखार सरलो. आनी आयज आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान जेजू बदलता. आव्हानां भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार जायतीं आसात. धुमाळो येयत रावंक जाय पवित्र सभेक. ज्या दिसाक धुमाळो पवित्र सभेन बंद जातलो त्या दिसाक पवित्र सभा एके भाशेन थंड जातली व कुसलोली जातली, स्टॅग्नंट जातली. पूण ज्या मेरेन हो धुमाळो आसा त्या मेरेन पवित्र सभा सदांच आव्हानाक फुडो करून मुखार वेतली. आनी असलेंच आव्हान आयज आमचे मुखार आसा. आयज ज्या संवसारांत आमी आसा, पवित्र सभेक हें व्हड आव्हान, पवित्र सभेच्या वडिलांक हें व्हड आव्हान, आनी आतां नवो पाप साहेब आयला, ताका व्हड आव्हान. देखून भाव भयणीनो, कितें करचें तें खुद जेजू सांगता. हांव जेजू, तूं धुमाळो दिता तो. तेच बरोबर आनानियस हाकाय जेजून आपयलो, चल उठ, तुका मेळूंक सावलू रावता. ताका दर्शनान हांवें कळयलां, कोण तरी ताका मेळटलो आनी जें जें कितें कितें करूंक जाय तें सगळें सांगतलो. आनानियसाक कडेन कांयच खबर नासली आतां कितें करपाचें. ह्या पासत ताणें भिवून म्हणलें, सायबा, ताणें जें कितें केल्लें आसा तो धुमाळो दिवंक सगळ्याक भोंवता, हें आयकून कांपेरो येता आमचेर, आनी ताका हांव कसो वचून मेळूं. तरी पूण तूं वच आनी मेळ, आव्हानाक फुडो कर. आनी आनानियसान आव्हानाक फुडो केलो. सावलूक तो भेटलो. शिकवण जी जेजूची आसलेली ती सगळी ताका दिली आनी सावलू पावलू जालो. भाव भयणीनो, पवित्र सभेचेर जेन्ना धुमाळो येता व आव्हानां येता तेन्ना जेजू बराबर जरी तर आमी आसा जाल्यार ताचेर जैत व्हरून तें आमी नवें करूंक जाता. आनी देखूनच जेजून म्हणलां, जो कोण म्हाका खाता, म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो सासणांक जिवो आसतलो. देखून भिरांत ना. आमकां मारतले, आमकां दोत्तले, आमकां भितर घालतले, ही भिरांत नाच.
ज्या कोणाक भिरांत आसा ताचो भावार्थ आजून पासून थीर जावंक ना, बेस्तो वयलो पोको भावार्थ जाल्लो आसा. तर तुका भिरांत दिसूंक नाका जाल्यार भावार्थ घोट कर. ओ उरफाटे, तुजो भावार्थ घोट जावपाक जाय, भिवपाचें सोड. आनी भिवपाचें सोडटा तेन्ना जी कितें क्रिस्ती शिकोवण आमकां शिकयता, ह्या संवसारान कशे भाशेन जिवंक जाय ते भाशेन जिये. भायले दुसऱ्या धर्माचे वो ह्या संवसाराची पदवी आसलेले कितेंय म्हणो कितेंय करूं, तुज्या भावार्थाक थीर राव. आनी जो कोण भावार्थाक थीर रावता तो सासणांक जिवो आसतलो. जेजूचें मांस खावप आनी जेजूचें रगत पिवप म्हणल्यार हेंच आव्हानाक फुडो करप. आनी आव्हानाक फुडो करूंक जेजू सारकें जावं. आनी जेजू सारकें आमी जायत जाल्यार आमी सदांच जिवी उरतले. हांव सासणाचें जिवीत आमचें. तर हेंच सासणाचें जिवीत आमकां मेळूंक ह्या आल्ताराचेर आतां उंडो आनी सोरो जेजूच्या खऱ्या मांसा रोगतान बदलता. भाव भयणीनो, खरें मांस खरें रगत, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. बेश्टेंच एक चालतें न्हय, सदांचेंच न्हय. ह्या पासत ताका सगलो मान आनी रेस्पेद फावो. ह्या पासत ताका सगली तयारी फावो. ह्या पासत ताका घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी येवंक फावो. तरीच कृपा आमकां हे भेटेन मागुया आनी आमचेंच अर्पण ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन करुया. आनी आमचें जिवीत बदलून भियेनासतना काळजीदारपणान ह्या संवसाराच्या आव्हानाक आमी फुडो करूंक आनी आमकां सासणाचें जिवीत फावो जावंक मागुया. गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41. C31. म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदां आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नांवी आतां ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. Jesu आमी वोंडो खाता आनी एकाच येता. तितले पापी तूं वैभवान आसो. आमी तुजें मरण वरगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो 14व्या आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. म्हाका खाता आनी म्हाका पियेता तो कदींच मरचो ना. आमकां सासणाचें जिवीत दी म्हूण खतखत्यान मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुर्सार मारलेलो तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो आनी ताणें आमची सोडवण केली. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोग उपकार. भाव भयणीनो, नवो पाप साहेब आमकां फावो जाला आनी सगळ्या फिरगोजांनी आमी देवाक दिनवासूंक फावो, मिसाची भेट भेटोवंक फावो. आमचे फिरगोजीन आमी आयतारा दिसा दुसरे मीस 8:30 वाजताचे ह्या चिंतेसावान भेटयतले हांव देवाक दिनवासून आमकां नवो पाप साहेब फावो जाल्ल्या पासत आनी आमच्या पाप साहेबा पासत मागून हे मीस आमी भेटयतले हांव आयतारा दिसा. तशेंच उगडास करता 11 तारखेर म्हणजे आयतारा दिसाक इग्रेजा वाडो वो इग्रेजा सेक्टर 400 वर्सांची समारंभणी करूंक गोवन डान्स फेस्टिवल घडून हाडटा. तुमी सगल्यांनी येवंक तुमकां आनीक एक पावटी उलो आनी आमंत्रण आनी विनंती. सगल्यांनी येवचें आनी समजता तुमी तुमच्यो टिम्स तयार केल्या म्हणून. आनीक सगळीं ज्यो टिम्स आसात तांणी आपली तयारी करून ह्या फेस्टिवलान डान्स फेस्टिवलान आमी भाग घेवंक तयार आसा म्हूण. हो एक फकत डान्स न्हय पूण आमचे फिरगोजेक बराबर येवपाक खुशाल जावपाक एक सोयेक तो आमी सगळीं घेवया. उत्सवाचे मागणे बराबर. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलो प्रिती मोगाचो उजो. तुझ्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोखनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या सर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या परवशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान लावन बदलू. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो दोपयत जावन सासनाक तुजी महिमा परचडू. उत्सवाची कृपा आमा परवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारांत सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदांच सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया F10 पेज नंबर 90. आमी दुसरो श्लोक गायतल्या. Stars